प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें वर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो विसवूर बोड 22 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचेर बेल्झेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. अशें जेरुसालेमाक तावन देंवन आयिल्ले दोन शास्त्री म्हणटाले. तांकां आपणा सोरशीं आपूण तो तांकां ओपाऱ्यांनी सांगोंक लागलो, सैतानाच्यान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालूंक जाता. खंयचेय एक राज आपणाचेच भितर फांटोवन पोंगोड जावन एकामेकाचेर झुजतीत जाल्यार तें राज उबें धरून नजो. आनी एक गोराबो आपणाच भितर फांटल्यार तो गोराबो उबो उरो नजो. तशेंच सैतान आपणाचेरूच उपरासून फांटल्यार उबो उरो नजो. ताचो शेवट पावला. पूण त्या बोलिश्ट मनशाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्या घरांत कोणाच्यान विकूंक जायना आनी ताचो मालूय लुटूंक जायना. पयलो त्या बोलिश्ट मनशाक बांदल्या उपरांत ताचें घर लुटूंक जाता. तांच्या पातकांक आनी कसलीय देवनिंदा ती उलयता तांकां लागून मनशाच्या पुता धुवांक देव बक्षितलो म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करीत तांकां केन्नाच बोगसणें आसचें ना. पूण ती सासणाक उरता तसल्या पातकाची गुन्यांवकारी. मेळो आत्मा ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें तो उलयलो. प्रितीच्या बाबणीनं आयचें वर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो लोक ताका सैतानाचे पदवेन देंवचार काडटा म्हणून अशें उलयतालो म्हणून जेजू आयज तांकां शिकोवन दितालो. बाबडे कितें घडलें जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो आतां मिलाग्री करतालो, लोकांक पेकोवणी दितालो, तांच्या वयल्यान देंवचार काडटालो. आनी जे फारिझ्यो धर्मशास्त्री जे आसले तांकां हें काम करूंक जायनासलें. ते फकत प्रेगादोर आसले, तांकां शर्माव दिवपाक जातालें. पूण तांकां देंवचार काडपाचें, लोकांक पेकोवणी दिवपाचें, लोकांचेर मागणी करून तांकां थोडो मिलाग्री करपाचें हें तांकां जायनासलें. कित्याक तांचो संबंद देवाशी नासलो. ते फकत धर्म करताले. आनी भाव भयणीनो कितें घडटा जेन्ना जेजू येता थिंचोर आनी थिंचोर आतां अजाबा मिलाग्री देंवचार काडटा, जें हें काम तांकां करूंक जायना म्हणून ते आतां जेजूचेर आड येवंक लागले. ते आतां जेजू म्हणले हो देंवचाराचे पदवेन करता, हो आमचे भाशेन न्हय, हाका कांय सजमणी ना, हो आतां कितें करता, हो देंवचाराचे ताचें नांव पिड्यार करपाक, ताका खाली उडोवपाक ह्यो सगल्यो वस्तू ते उलयताले. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्यो वस्तू आयकता तो कितें म्हणटा तांकां, तो म्हणटा तांच्या पातकांक आनी कसल्या देवनिंदा उलयता म्हणून मनशाच्या पुतार धुवांक देव बक्षितलो. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचेर देवनिंदा करता ताका केन्नाच बोगसणें मेळचें ना. पूण ती सासणीक उतरां तसल्या पातकांची गुन्हेकारी जातली. म्हणजे कितें भाव भयणीनो जेजू जें काम करतालो, जेजू सैतानाक लोकांक सैताना कडसून भायर सुटका दितालो, ही पदवी देवाची पदवी जावन आसली. सैतानाचे पदवीन तो करींक नासलो हें कामां. पूण ज्या लोकांनी अशें म्हणलें त्या लोकांनी देवनिंदा केली, जेजू देवाचेर आड उलयली. कित्याक जें पवित्र आत्म्याच्या आदारान जाता कोणाच्यान आड घेवंक जायना, आमच्यान तांकां पयस धरूंक जायना. कित्याक तांकां देवान ती पदवी दिल्या पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जो लोक हें काम करता तांकां ताचेर कोण आड उलयत जाल्यार तांकां म्हणीत जाल्यार देंवचारचे पदवेन तूं करताय, तूं आमचे भशेन काम करिनाय, आमी आतां एक व्हडलें पातक करता. कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्मो ना आनी आमी आमकां जें जायना तें आमी दुसऱ्यांचेर आड उलयता, आमी म्हणटा ते सैतानाचे पदवेन करता. तर आज भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी पळोवया जो कोण देवाचें उतर शिकयता, सैतानाक पयस दवरता, देवाचे पदवेन लोकांक पेकोवणी दिता, अजाबा करता, मिलाग्री करता, तो करता फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. मनशांक करूंक जायना.
पूण जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी ताजे भितर पवित्र आत्मो आसा, पवित्र आत्म्या उदेशी हें सगळें करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमच्यान केन्नाच ही ओजापां मिलाग्री ज्यो जातात, आमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना की आमी तो जो कोण कोत्ता ह्यो वस्तू सैतानाचे पदवीन वो देंवचाराचे पदवीन कोत्ता म्हणून. ना भाव भयणीनो, हे सगळ्यो वस्तू फकत पवित्र आत्म्याच्या पदवीन कोत्तात, पवित्र आत्म्याच्या आदारान कोत्तात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्या जाल्यार, आमी दुसऱ्यांचे आड येयलां जाल्यार, ज्या भाशेन हे फारिझेव धर्मशास्त्री जेजूचेर आड येयले आनी व्हडली देवनिंदा केली, आयज आमी देवनिंदा करपाक आमी चुकोन देवनिंदा करपाची गरज ना, पूण आमी देवाक मान दिवया, देवाक वाखाणुया जेन्ना आमी ह्यो वस्तू पळयता, जावन कोण आपली गवायकी दिता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, ही पदवी देव आमकां दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान भावार्थी जावन ह्यो सगळ्यो वस्तू करूंक जाता आनी देवाक वारगां वाखाणणी दिन वाजताचें नांव आमी वयर काडूंक जाता. केन्ना? जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हे सगळ्यो वस्तू करतात. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागुया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर शिकोया. आनी जितले आमी देवाचें उतर शिकता, जितले आमी तें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी पाळटा आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमी देवाचें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक शिकयता. आतां भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो थिचर ओजाबां मिलाग्री आनी खूब बऱ्यो वस्तू आमकां दाखयतलो आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावर करतले हांव. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतरान आमी रिगून रावन आमी भावार्थ्याचें काम करूंक, हे देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.